लुकाचे शुभ वर्तमान। ताचो बापूय जकार्यास पवित्र आत्म्यान बरोवन अशें बाकीत करूंक उलयलो, वाकाणी सर्वेस्पराक, इस्रायलाच्या देवाक, कित्याक आपले पोरचेक तांणी भेट दिली। तिका सोडूंक तो आयलो, आपल्या सेवका दाविदाच्या घराण्यांतलो। ताणें आमचे खातीर एका बलिश्ट तारकाक उपजयलो, आमच्या दुस्मानाच्या ताब्यांतली आनी आमचो द्वेस धरतल्या सगल्यांच्या हातांतली आपूण आमकां सोडयतलो म्हूण आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याची तोंडी मागता थावन ताणें भासायलें। आमच्या पुर्वजांक आपूण दया दाखयतलो आनी आपल्या पवित्र कराराचो उगडास करतलो म्हूण ताणें सांगून दवरलें। आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली सुटोन भिरांती विणें ताची भक्ती करूंक आपूण आमकां फावो करतलो म्हूण सोपूत घेवन ताणें आमच्या बापा अब्रामाक उतर दिल्लें। अशें आनी सगळ्या आमच्या जिवितांत ताच्या फुडल्यान पवित्र प्रमाणीक जावंक पावतल्या म्हूण भास दिल्ली ती ताणें आतां पाळली। आनी तुका बालका म्हज्या भोववर्त्या देवाचो प्रवादी म्हूण लोक पाचारतलो, कित्याक तूं सर्वेस्पराच्यो वाटो तयार करूंक ताचे फुडें वेतलोय। पातकाचे भक्षणे दिता त्या तारणाची वळख ताचे पोरचेक तूं दितलोय। आमची दया माया देवाच्या काळजान देणें हें। आमच्या वयर स्वर्गावेलो एक सुर्या तो उदेसो करतलो आनी आमकां भेट दिवंक धाडटलो। कालोकांत आनी मरणाचे सावळेंत जियेतल्यांक तो सुर्या उजवाड दितलो आनी आमची पावलां शांतीच्या मार्गार घालतलो। देवाचें उतर हे।